Yes. ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन जाल्ले Filomena Costa, PI. Reporter Eknath Gaonkar. पंचायतीन म्हाका अभिमान दिसता की दवरले पंचायत आसा ही 80% एसटी लोकांची आसा आणि एसटी लोकां खातीर आमी कितें तरी वावरपा खातीर आमी सदांच प्रयत्न करपाक जाय. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आणि गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वान आज खुबश्यो गोष्टी एसटी लोकां खातीर वेगवेगळ्यो स्किम्स आयिल्ल्यो आसा. हांव खरोच अभिमान बाळगतां की भगवान बिरसा मुंडा हांची वळख आमच्या प्रधानमंत्रीन अख्ख्या देशान करून दिली. म्हजो गांव हो कश्टकरी लोकांचो शेतकारी लोकांचो एसटी भावांचो. हांव स्वताहून अभिमानान सांगता की हांव ज्या वार्डांतल्यान निवडून येता ते 80% एसटी लोकांची लोक आसा आणि त्या लोकांनी म्हजो विश्वास दवरलो म्हणून आतां हांव पंच जावपाक पावलो. हाजो म्हाका खूब अभिमान आसा. हाजे फुडें गांवच्या उदरगती खातीर, गांवच्या डेव्हलपमेंटा खातीर, गांवच्या जमनी खातीर जी लोकांची जी जमीन आसा, लोकांनी जी गांव आसा हो सांबाळपा खातीर हांव एक सरपंच म्हणून प्रयत्न करतलो. सदांच म्हाका फादरालो म्हाका आदार मेळटा, म्हाका पंच वांगड्यानी मेळटा. एसटी लोकां खातीर ज्यो वेगळे वेगळे स्किम्स आसात, वेगळे वेगळे एसटी मार्केट आमी करपाचे आमचे प्लॅन आसात ते करपाचो हांव प्रयत्न करतलो. आयच्या ह्या जयंतीक तुमी सगळे हांगा आयले. आमी आज भुरग्यां खातीर वेगवेगळी कॉम्पिटिशनां घेतली. खूब अभिमान दिसता. 12 ते 15 इंजिनियर, दोतोर, एडवोकेट आज आमचे दवरलेल्यान एसटी भाव जाल्ले आसात आणि ताची जी शिकवण आसा ही बाकीच्या फुडल्या पिढ्यांनी घेवची हाचे खातीर आमी प्रयत्न करतले. हांव त्या सगळ्या कडेन मागता की तुमी पंचायती बरोबर मेळून आमचो गांव कसो आसचो, हाजे फुडें आमची शेतां कशी सांबाळपाची ही तुमकां सगळ्यांक घेवन आमी मुखार या. आज आमचे भितर इंजिनियर आसा, गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स आसात. फायदो घेवंक जाय आनी जाता ते भाशेन आमी आमच्या सरकाराक जे कितें डिफिकल्टी आसा, ज्यो जाय ते स्किमी करपाक चड प्रोसेस आसा वा कमी प्रोसेस करपाक आमी ताका सरकाराक सांगपाक जाय. कितें जरी चालू करूंक गेल्यार आमकां चड मागता, डॉक्युमेंट चड मागता. जे डॉक्युमेंट अर्थ फायनल करपाक मेळना ताका लागून एसटी समाजाचे एक आमकां दाखलो एसटी समाजाचे आमचे सर्टिफिकेट घेवन ही आमकां दाखोवन दिता. त्या बद्दल आमकां गव्हर्मेंटान इजी करून दिवपाक जाय. ही आमचे सरकारा कडेन एक मागणी आसतली आणि ह्या मागणी आमी एवरी टायम आमचे मिटिंगेन घालता. कितें प्रोसेस आसा तो इजी करून दिवपाक लोकांक स्कीम मेळना आमी. आयज हो आमचो देशभर 15 नोव्हेंबर ताचे बर्थडे सेलिब्रेट करतात आणि ती सेलिब्रेट आयच्या दिसा म्हाका दिसता हे वर्सा आमी 2-3 वर्सां पयले फाटी केल्ले. ह्या वर्सान आमचे पयली जाल्या पंचायतीन आमी फोणचे बिजनेस जायते केले आणि हे आमचे बारीक बारीक समाजाचे ग्रुप आहा, ते एसोसिएशन आहा, ते एसोसिएशन आयज एक एसोसिएशन आयज आमचे ताची जयंती मनयता. आतां गोंयान सुमारे 40 एसोसिएशन आहा. 40तले 30 एसोसिएशन आमी ही
बरं लिडर जाऊन गेला त्याच्या कसं तो हिस्ट्री होती आणि हिस्ट्री स्वतःच एव्हरी इयर 15 नोव्हेंबर ही चालवत होती आणि तसेच त्याचं डेथ सेलिब्रेशन आम्ही डेथ सेलिब्रेशन करता 9 जून त्यावेळेला आम्ही सरकारी सेलिब्रेशन करता दुसरे